देवी लयराईच्या जात्रे निमतान फाटल्या वर्सा जाल्ल्या घडणुकेच्या फाटभुंयेर ह्या वर्सा मुड्डेर ते मुखेल देवस्थान मेरेन कसलेंच दुकान लावपाक दिवपाचें न्हय म्हण निर्णय घेतला। जात्रेच्या दिसा देवळाच्या फाटल्यान 25 जाल्यार होमखणा मुखार 9 दुकानांच घालपाक मेळटलीं। दुसऱ्या दिसा सावन देवळा फाटल्यान 8 जाल्यार होमखणा मुखार 16 दुकानां आसतलीं, अशी म्हायती देवस्थानाचे अध्यक्ष दिनानाथ गांवकर हांणी दिल्या। मंगळारा जाल्ल्या पावणे देवळा फाटल्यान सगळीं मेळून 25 दुकानां दिल्यांत, जातूंत खाज्यांच्या दुकानांचो आंकडो चड आसा। कितली शॉपां अलॉट केला तुम्ही? ॲक्च्युली जात्रे दिसा आमी देवळा फाटल्यान 25 शॉपां अलॉट केले आनी हांगासर जात्रे दिसा 9 फक्त शॉपां, दुसरे दिसा आनी एडिशनल 8 शॉपां आनी हांगासर 14 शॉपां। म्हणजे ही शॉपां 5 दीस मागीर उरतलीं, पूण बाकीची शॉपां जात्रे दिसा आहा पळय ती सगळीं 34 टोटल 34 जात्रे दिसा। हां हां आणि दुसरे दिसा ॲडिशनल कितले? एडिशनल 8 आनी 16 सगळे टोटल 40। पूण मुड्डे वयल्यान देवळा मेरेन आनी शॉपां कांय ना, कांय ना। कित्याक एक्चुअली हायकोर्टाचें डायरेक्शन आसा, त्या प्रमाणे होम डिपार्टमेंटाची ऑर्डर आसा की शॉपां रस्त्या सायडीक लावपाचीच ना म्हणून जात्रेची। त्या प्रमाणे गव्हर्मेंटान स्ट्रिक्ट एडरन्स केला की ते कशेच भशेन शॉपां लावपाक दिवचे ना। एक्चुअली आमी तांकां रिक्वेस्ट केली, पूण ते कितें आसा तेंचे जे कितें तांकां ऑर्डर आसा पळय ते कंप्लेंट तेचे भायर वचूंक शकना। तुमची आता ती देवळा फाटल्यान आसतली शॉपां? ती देवळा फाटल्यान म्हणजे देवळा वयर रोडा सायडीक हांगा ती शॉपां आहा ती होमखणा कडेन आहा ती शॉपां कसली ती? 9 शॉप। ती दुसरे दिसा तिसरे दिसा केन्ना आसतली? दुसरे दिसा मागीर एडिशनल 16 शॉपां दिल्या, ती वयले सायडीकूच, म्हणजे आतां आमी उबे आसा थंयसर आनी सकयले सायडीक कांयच ना। कित्याक लोकांक हें जाता, कंजेस्टेड जाता, लोकांक कसलोच भाविकांक जाणांक प्रॉब्लेम जावंक ना, हो एक मुख्य उद्देश आसा। त्या खातीर सरकारान आनी हायकोर्टान तेजी दखल घेतल्या आनी त्या प्रमाणे तांची कंप्लायन्स स्ट्रिक्टली जावपाक जाय, तेच्या भायर ते वचूंक शकना आनी ते आमकां बायंडींग आसा न्ही, आमी वी हॅव टू कंप्लायड वीथ। म्हणजे दुसरे दिसा उरतले ते 5 दीस उरतले। आणि भितर खाज्याची दुकानां कितले? खाज्याची दुकान हांगासर आसची ना, देवळा फाटल्यान खाज्याची दुकान सगळें आसता। अजय गांवकार शिरगांव। आतां सगळ्यांक खबर 21 तारीख जात्रा येयल्या, तसल्यांनी सगळ्यांनी भक्तांक तशें दोणांनी सगळ्यांक एक पार आसा आनी एक कितें सगळ्यांनी SOP कितें गोवोरमेंटान कितें मांडलेलें आसा ते सगळ्यांनी सगळें फॉलो करचें। आनी एक कितें आसा, आतां आमकां दिसता गोवोरमेंटान तशें डॉक्टर प्रमोद सावंत CM ऑफ गोवा तेंच्यांनी सांगलां की रोड वायडनींग जातलो, पार्किंग आमकां स्पेस बरी दिल्या, तेणें सगळीं कामां केल्या ऑलरेडी आनी एक 95% काम जालां जात्रेचे बद्दल। 5% कितें उरलां ह्या दिसांनी आमी करतले। तशेंच आमकां हें जें डेव्हलपमेंट दिसता न्हू तें बेश्टेच जायना, तांकां लागून लास्ट टायम एस्टिमेट जावन लोक मेल्लो पळय भक्त, तांकां लागून हें सगळें डेव्हलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवपाक कारणीभूत ते तांकां आमी जात्रेक सगळे दोणांनी तशें भक्तगणांनी एक बलिदान दिलां तेंचें बलिदान आमी कित्याक ताका बलिदान दिवपाक हें जालें आनी तांकां एक आमचे गोवोरमेंटाक जाग येयली, खंय तरी दोरे उगडले गोवोरमेंट मिशनरी आनी तेंचो बलिदान जें आहा तो न्हू ताका लागून ही कामां जातात। कोणी आपूण आमी स्वताक आनी कोणीच हें क्रेडीट घेवचें न्हू की गांवांत आमकां लागून ही उदरगत जाल्या, ही इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडयला म्हणून। हें जें जालां तें तांकां तेंच्या बलिदानाक लागून ही कामां आतां गोवोरमेंटान सिरियसनस घेतलां ह्या कामां बद्दल आनी ही इस्टेटमेंट दुसरे फावटी जावचें न्हू म्हणून ताका लागून प्रिकॉशनरी मेजर्स घेतले।